आयच्या ह्या भारत बंदाक गोंयच्यान ट्रान्सपोर्ट सेक्टर आनी इंडस्ट्रियल सेक्टरांतल्यान बरो सपोर्ट मेळ्ळा. बाकीची सगळी सेक्टरांचो चालू आहा. लोकांक फक्त प्रायवेट बशी ऑपरेट जायनाशिल्ल्यान, फेरी सर्विसीस ऑपरेट जायनाशिल्ल्यान त्रास जालो. पण खुबशा लोकांनी आपल्यो प्रायवेट गाडयो वापरल्यो. कदंबान जाता तितले शक्य तितल्यो बशी घालून ट्रान्सपोर्ट सुरळीत दवरला. दुसरे वटेन इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्या लोकांनी काम बंद धरून ते इंडस्ट्रियल गेटी कडेन बी जमपाक लागल्या. पण सगळ्याक असो कसलोच अनटुवर्ड इन्सिडंट खंय नोंद जालो ना, खंय घडलेलो ना. सगळें सुरळीत चालू आहा. जो आमी संपाचो उलो गोंयभर दिल्लो आसा, हो उलो सर्वसामान्य लोकांचे प्रश्न घेवन उलो दिल्लो आसा. म्हारगायेच्या विरोधांत हो संप आसा, बेरोजगाराच्या विरोधांत हो संप आसा, कामगार कायद्यात बदल करता तेच्या विरोधांत हो बंद आसा. GST जे ल्हान व्यापाऱ्यांक जो एक काबार करपाचें षडयंत्र ह्या सरकारान रचले आसा तेच्या विरोधांत हो बंद आसा. बाजारकाराच्या हिता खातीर, शॉपकिपरांच्या हिता खातीर, ट्रान्सपोर्टवाल्यांच्या हिता खातीर गोवा ॲप म्हणून घालून टॅक्सी बिझनेस सोंपोवपाची सरकाराची मांडावळ आसा तेच्या विरोधांत हो बंद आसा. बसवाल्यांक खातीर वाहतूक कायदो लागू करून बसवाल्यांचो धंदो सोंपोवपा खातीर जो प्रयत्न चल्ला तेच्या विरोधांत हो बंद आसा. आनी ह्या बंदाक सामान्य लोकांचो उत्स्फूर्त पाठिंबो मेळिल्लो आसा. आमी एसेन्शियल सर्विसीस ज्यो आसा, ॲम्ब्युलन्स म्हण, हेल्थ म्हण, जावं ल्हान भुरग्यांक स्कुलान वचपाच्यो ज्यो गजाली आसा त्यो हितूंतल्यान एक्झेम्प्ट केल्ल्यो आसा. आनी लोकांक शांतीकायेन हो बंद पाळचो, कसलीच अनुचित घटना घडपाक जायना, हो एक उलो आमी मारलेलो आसा. आनी त्या अनुसार बंदाक उत्स्फूर्त पाठिंबो मेळिल्लो आसा. बिचोले म्हाका दिसता बाजार बंद जाल्यात, दुकानां बंद आसात, फोंड्या बंद आसा, इंडस्ट्रियल इस्टेट्स जे औद्योगिक धंदे आसा, आस्थापना थंय बंद आसा, बँकोनी बंद आसा, इन्शुरन्स बंद आसात. सो पेडण्या प्रत्येक जाग्यांनी आमकां उत्स्फूर्त पाठिंबो मेळिल्लो आसा. आनी ह्या बंदांतल्यान सरकारान एक नोंद घेवपाची गरज आसा की लोकांचे प्रश्न जर सुटना जाल्यार लोक रस्त्यार येतात. आनी सरकारान जे आमकां सांगलां, लास्ट मिनीट सांगलां की एजमा लायता म्हणून. आतां एजमा लावपाक आमी सरकाराक दिल्ली आनी 21 दीस नोटीस घेवन सरकार न्हिदलेलें आसा. आनी समज एजमालान खंयच्याच कामगाराचेर, कर्मचाऱ्याचेर जावं बसीच्या खंयच्याच ओनराचेर जावं चालकाचेर कांय कारवाई जाली जाल्यार हो बंद परतून आमी फुडें व्हरतले. आनी तेका संपूर्ण जापसालदारकी ह्या सरकाराची आसतली. कित्याक एजमालान सरकार न्हिदलेलें, एजमालान सरकार झेम काडटालें, नोटीस दिवन ते रिपीट करा, नोटीस दिवन सरकार झेम काडटालें. सरकारान एजमा जावं कसलीच आपली प्रतिक्रिया आमी नोटीस दिल्या उपरांत दिवंक ना. आनी लास्ट मिनीट म्हणजे फाल्यां जर बंद आसा जाल्यार आयज रातचे आमकां सांगता ते एजमा लायता. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. दिस इज हाय हँडेडनेस ऑन द पार्ट ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ गोवा अँड वी कंडेम दिस एक्शन. अँड इफ एनीथिंग हॅपन्स, anybody is touched, anybody services are interrupted, the strike will continue and that the responsibility will lie on the government. जो प्रतिसाद पेडण्या बाजारान सुद्धा सगळ्यांनी शॉपां बिपां बंद दवरून कडकडीत बंद पावळा. आमी अखिल गोवा बस मालक संघटनेतर्फे आनी सगळे आमचे जे बाकीचे वांगडी आसले उलो मारलेलो, तर गोंयच्या जनतेक ह्या बंदाक मोठ्या संख्येन पाठिंबो दिलो. त्या बद्दल आमी तेंचे आभार मानता आनी तेंचे धन्यवाद मानता. आनी सबंद लोकांचे हे सांगपाक सोदता की आंदोलन हांगाच सोंपचें ना. जे वाहतूकदारांचे निर्णय आहा ते घेवन सुद्दां आमी आतां हेच्या फुडें वयतले. जे टॅक्सीवाल्यांक एपाक लागून त्रास जाल्या त्या मांद्रे मतदारसंघान आयज ट्युरिजमाचो फुडलो आमच्या पावड्यार आमी एक निर्णय घेतलेलो आसा. मांद्रे मतदारसंघान जो आयज ट्युरिजमाचो चेअरमॅन आसा दयानंद सोपटे, हो जावन आसा BJPचो कॅन्डिडेट आतां फुडलो. जर तर हे टॅक्सी बी जर कितें जर फाटीं घेयना जाल्यार ताका उडोवपाचो कार्यक्रम आमचो फुडें आसतलो सगळे वाहतूकदार मांद्रे मतदारसंघान. तेन्ना BJPक आनी BJPचे खासदारूय उडोवपाचो कार्यक्रम आसतलो. तेन्ना तेंच्यांनी शिटकावणी घेवची.
तुमच्यो काळ्यो पिवळ्यो गाडयो बंद. आमच्या गाड्या चालू आम्ही जे आमकां सांगले जे युनियनचे मनीस येयल्ले बसवाले की तुमचे गाडी बंद करतात आनी बस आमचे आसतलेच बंद आनी कोळंगूटचे आतां कोण येयल्ले हांगा सर आमचे कडेन कोळंगूटी वेळ आसतात जाल्यार मग तुमच्यो गाडी बिडी मग आमी आमच्या गाडी सगळ्यो बनवून बंद दवरल्यात तुमी सगळे. आमच्या आयज बुधवारचो बाजारचो आमकां लॉसान वयता कित्याक तर आयज आमकां एकूच बाजार गावता न्हू बुधवारचो आनी ह्या दिसा म्हणल्यार एक आमचो बुधवारूच एक हरशीचो मार्केट आमकां नासता आनी 35,000 लॉस पळोवपाक गेल्यार. म्हणजे कोणूच येवंक ना मार्केटाक ना मार्केटाक कोणूच ना न्हू. आनी भायले बी कोण येता ते बी ना. ना आयज कोणूच ना न्हू सगळे बंद न्हू. पुलिसांनी काय सांगून कर म्हणून चालू सांग पुलीस येवन रावले मरे सकाळी येयल्ले ही पुलीस झगडी जाल्यार तेन्ना पूण आमकां ते पुलीस मेळूंक ना. ओके सकाळी झगडी जाल्ली. हय तेंची उजत जाल्ली ही पुलिसांक हाडल्या ही तेंच्यांनी अविनाशान फेरी क्रॉस केला पळय तेन्ना कितें जालां तें आमकां खबर ना तें पूण पुलीस आयिल्ले ही आतां 2 जाण सद्याक आहा. पांचाचे फेरीक गेल्या. ओके 5ची फेरी आशिल्ली. आमी 5चे फेरीक गेल्या तेन्ना आमी ताका विचारलेलें तो म्हणूंक लागलो फेरी बंद पूण चालू आसता म्हणून फेरीक आमी नुस्तें घेवन आयल्या आतां 7-8 हजारांचो वेपार आहा आमचे लागीं. पण आतां 7क बंद केली. 6:30 बंद केल्या. 6:30 बंद केली. अविनाशाक सोडला रे तांच्यांनी अविनाश गेल्या त्या उपरांत आमी रायबंद्रा रावल्ली. रायबंद्रा कितें जालें ते फेरी पडटा म्हणून आमी सोडिना म्हणटकूच आमी काडल्यानी हांगा आयल्या. अविनाश आयला म्हणून आमकां ही फेरी मेवतली म्हणून पळय जाल्यार फेरी म्हणून सोडिना आमी. दिवाळीची फेरी बंद केली. हय दिवाळीची फेरी बंद केली. ओके. भारत बंद इफेक्ट गोंयच्या ट्युरिजमाचेर पडलेलो आसा. बंद कारण अनेक टॅक्सीस आनी प्रायवेट ट्रान्सपोर्ट बंद आसा. त्या कारणान ट्युरिस्टांक एका प्लेसी वयल्यान दुसऱ्या प्लेसीर येवपाक त्रास जाता. कदंबा बसी घातलेले आसा गव्हर्मेंटान पूण त्यो मेन पॉयंट टू मेन पॉयंटार वयता. बारीक बारीक प्लेसीर ट्युरिजमाक वयपाक तेजे त्रास जाता. म्हजें नांव सतीश शेट्ये. व्हडलें म्हजें नांव सतीश शेट्ये. हांव टॅक्सी ड्रायव्हर हांगाचो. ही म्हाजी ओन गाडी चलता हांगा रेल्वेचेर अंडर. आमी आयज बंद दवरल्या कित्याक कारण 2 दीस जाले कित्याक स्ट्रायक कॉल ऑफ केला म्हणून. तेका लागून आमी अशी बंद दवरल्या कित्याक आमकां सेक्युरिटी ना. कित्याक आयज सकाळी जी गाडी फोडल्या करा सोड्या तेका लागून आमी मातशे भियेल्या भशेन जाले. कित्याक आमी सगळे आमचो जे डेस्टिनेशन वयता पळय आमी कस्टमर तो आमी कलांगूट वयता चडसो. थंय आमची गाडी फोडलेली आमकां सेक्युरिटी कांयच ना. तेका लागून आमी बंद दवरल्या आयज. तेका लागून आमी अशें हें कशें हें करना पण आमकां सेक्युरिटीच ना. कोणाची सेक्युरिटी ना म्हणून आमी बंद दवरल्या गाडयो सगळ्यो. इतलें म्हाजें सांगपाचें. ओके. अरुण शेट्ये अरुण शेट्ये टॅक्सी एसोसिएशन प्रेसिडेंट. आयजचो जो आमचे जे स्ट्रायक आहा तो आमी तेंच्या उतराक आमी बंद दवरतात. आमकां तेंकां आमकां सपोर्ट तेंच्या सेक्युरिटी कांय ना म्हणून ते 2-3 गाडयो फोडलेले आहात. तातूंत आमी एक गाडी आमी जेंच्या उतराक आमी तेंच्यांनी दिल्लो मान आमी तेंच्या गाडयो सुद्दां बंद केल्ले आहा. तेच्या बद्दल कांय ना.
सगळ्यांक पण कितें आहा तें आमचें सगळें हें करपाचें ना ओके. आता टुरिस्ट जे सकाळचे असे ते कसे आयले कोण कितें उलयले कोण टुरिस्ट ते काय ना ते बसून गेले ड्रॉप केल्यात कोणी ड्रॉप केल्या फुडें कितें हें नासलें न्ही सकाळी फुडें कितें बँड नासलें आणि टुरिस्ट गाडयांनी ते बघा 8 ते 5 टायमींग दिला आहा तेंच्यांनी. आमी 5 उपरांत चालू 5 उपरांत आमी गाडी चालू करतले जे उदक तेंच्यांनी आमकां हें दिलें आमी स्टार्ट करतले. सद्याक आमी वास्को आसा आनी हांगा कदंबाच्या शटल सर्विसाचे कडेन आसा. सद्याक तरी स्ट्रायकाचे कसलेच इम्पॅक्ट हांगा जालो ना. जे लोक नॉर्मल हांगा जे आसताले सदां तशेंच आसा आनी हांगा ज्यो बश्यो आहा तांची कदंबान सगळी सर्वीस बी सारकी बरी दवरल्या. इनफॅक्ट हांगा आयज ट्रेन आयल्यो, ट्रेनीचे पॅसेंजर घेवन हांगा चड गिरायक जावन बस सगळ्यो सुसेगाद चलत आसा. हांगा सद्याक वास्कोन तरी कांयच इम्पॅक्ट ना. एअरपोर्टाचेर सगळ्यो सिस्टम नॉर्मल आसा, टॅक्सीज ऑपरेट जाता आनी सद्याक तरी वास्कोन कसलोच इम्पॅक्ट ना स्ट्रायकाचो. लोकल बसेस चालू आहा. आमचे स्कूल बसेस लोकल ट्रीप वयता, स्कूल ट्रीप मारून काल आनी आयज 2 दीस स्ट्रायक जाले काल आनी आयज. पूण लोकांक त्रास कांय जावना. केटीसीन फूल ऑपरेशन ऑपरेट केला आख्या गोंयांत. ओन्ली सावथा मातशे काल मातशे त्रास जाले आनी आयज मॉर्निंग परते त्रास जाले. आमचे केटीसी बस सर्वीस एअरपोर्टा टू फूल ऑफ गोवा लोकांक त्रास कांय करूना.